आयचे पहिले वाचप जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी हे जोएल प्रवाद्याचे पुस्तक जेजू जल्मोवचे सुमार 515 वर्सां आदीं बरयलेलें। इस्रायल प्रजा देवासून पयस गेलोली देखून ते परजेक पाटी हाडूंक जोएल प्रवाद्या कडल्यान देव तांकां सांगता, आतां तुमी प्राचित करात, उपास करात। आतां कसलो उपास देव तांचे तावन आशेता? फकत भायले रितीचो उपास? त्या वेळार ती उपास कशी करतली? आपले सदांचे वस्तूर काडटाली आनी गोणाचें साक तें न्हेसताली, आंगार गोबोर घालताली, जेवी नासली, कितें पिये नासली आनी मागणें करताली। तो उपास बरो आसा पूण तो देवाक पावना। जोएल प्रवाद्याच्या दुसऱ्या अवेस्वरांत आमकां वाचूंक मेळटा, काळीज बदलूंक जाय, जिवीत बदलूंक जाय, हें देव आशेता आनी तेंच देव आमचे तावन आशेता। आमी फकत मिसाक आयलीं, मागणें केलें, तेर्स केलें, कुर्सा वांट्यो केल्यो, रितीराक गेलीं आनी कितें सगळें केलें, पावता? पावना। आमचें जिवीत बदलूंक जाय। उलटें जाल्यार सदां मिसाक येताल्यांचेर दुसऱ्यांचो एक आरोप आसा आनी कांय प्रमाणान तो खरो। कोण सदां मिसाक येतात ती इगर्जे भायर वेतच तांच्यो आंच्यो खबरो करून दीस सारतात। घरा वेतच शेजाऱ्यां कडेन झगडटात, तांचें नांव पाड करतात, तांकां आडपाय दितात। वांकडें जिवीत सोडूंक ना, तेंच वांकडें जिवीत घेवन ती इगर्जेक येतात, पूण इगर्जेक येतच देवाचें उतर आयकतच जिवीत बदलूंक नाका। काल हांव जर हांगासर आसलो, आज हांवें एक पावल फुडें वचूंक नाका म्हज्या जिवितान। हांव जर थंयच रावतां वा पाटी वेतां तर मागीर कितें फायदो? हें आमी सदां मिसाक येताल्यांनी नियाळ करूंक जाय। बाबा, काल म्हजें जिवीत खंय आसलें आनी आज म्हजें जिवीत खंय वचूंक जाय, हो निर्धार आमी करूंक जाय आनी तशें आमचें जिवीत जिवंक जाय। आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजूचेर कांय जाणांनी बोगलांट घालें। हो देवचाराचो मुखेली आसा, ताच्या आदारान देवचार काडटा। जेजूच्या काळार एक चुकीचें चिंतप आसलें। ही पिडा येता ती देवचाराक लागून येता। एक एक पिडेक एक एक देवचार। जोर वा ताप येता ताका एक देवचार, तुजी तकली फोडटा ताका एक देवचार, पोटान दुखता तुका एक देवचार, आनी पांयान दुखता देवचार, फाटीन दुखता ताका एक देवचार। अशें ती सगळे देवचाराक ती लायताले पिडा। आनी असले परिस्थितीन जेजू आपले दैवीक सक्तेन तांची पिडा रोग बरी करतालो, पूण ते मांडून घेवंक ते जुदेवांचे फुडारी तयार नासले। देखून जेजू तांकां म्हणटा, सैतानाच्याच अधिकारान सैतानाक कसो भायर घालूं येता? तशें केल्यार वांटें जालें ना? हांव देवाचे पदवेन जर करता तर जाल्यार देवाचें राज तुमच्या लागीं पावलां अशें मांडून घेयात म्हूण जेजू म्हणटा। देवाचें राज आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत आसूंक जाय आनी देवाचें राज जर आमच्या काळजांत आसा आनी आमी जियेता, लोक आमचे विशीं कितेंय उलोवं। आतां जेजूचेर पळय कितलें बोगलांट घालें, ताका कितलें आडपाय दिलें, सगळें केलें, पूण जेजू भियेलो ना। आमी जिवितान दुखी कित्याक जाता जाणा? आमी दुसऱ्यांनी आमचें बरें उलोवंक जाय हें आमी आशेता, आनी जेन्ना ती आमचे विशीं बरें उलयना आमी दुखी जाता। म्हणजे कोण तरी आमकां फुगयता आनी आमी बेब्या भाशेन फुगता, कोण तरी
आमकां सुकयता, आमी बोंबिला भाशेन सुकता, फुकता आमी. कसली पिशी आमी. बाबा लोक आमचे विशीं कितेंय उलोवं, आमी बरें करीत वचुया. आमी बरें करचें नांव जोडूंक न्हय. आमी राजकारणी न्हय, आमी समाज सेवकूय न्हय. आमी जेजूची. आमकां जेजून सांगू ना, जेन्ना तूं मागणें करताय, जेन्ना तूं दान दिताय, जेन्ना तूं उपास करताय, सगळें गुपीत कर, लोकांक दाखोवंक करूं नाका. जो सर्गींचो बाप हें तुका पळयता आनी तो तुका इनाम दितलो म्हणटा जेजू. पूण आमी ना. आमी क्रिस्तांव फकत संवसारी हेर मनशां भाशेन जियेता. तांकां आनी आमकां फरक आसूंक नाका. मातशें चिंतात. हेर धर्माच्या लोकांक आनी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा न्हय, आमकां फरक आसूंक नाका. आनी तो फरक कसलो? आमच्या भायल्या न्हेसणान न्हय, आमच्या जेवणा खाणान न्हय. तो फरक आसूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. आमचें जिवीत पळोवन हेर धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय, ओ लोक आमचे परस्पर कितलो वेगळो. तो पळोवंक आमच्या भशेनच दिसता, आमच्याच गांवचो, पूण हो वेगळो लोक. अशें वेगळेपण आसा काय? हें वेगळेपण जर गोंयांत आसलें, आज गोंय आमच्या आख्ख्या देशाक एक नमुनो, मॉडेल जाता आसलें न्ही. अशें जालां ना, अशें जावंक ना. आमी हेरां परस पास्ट व त्याच पावंड्याचेर जाल्या. कित्याक अशें जालें? कित्याक जेजूची शिकवण, देवाचें राज आमचे भितर येवंक ना. मागीर आमी कितलीं नोवेनां करुया, सांत आंतोनीची करुया, सांत फ्रांसीस शावेराची करुया, पेरपेज सायबिणीची करुया, सगळें खडपाचेर उदक. काडपाचेर कांयच जायना. जमनीचेर आमी झाड लायता न्ही, थंय झाड किल्लाता. म्हणटच देवाचें राज आमचे भितर येवं, तें वाडूं आनी चड म्हणून आमी जेजू लागीं मागुया.